सिधा एकटो मनीस कायदो धरून बसला म्हज्या सायडीच्यान दुसरो मनीस कायद्याचेरूच चलता न्ही असेंब्ली कायद्याचेर चलता सरकार कायद्याचेर चलता एटलीस्ट लेट मी आस्क द क्वेश्चन या कायद्याचेर चलता जाल्यार दुर्गादास लेट मी on the आस्क bridge. दुर्गादास लेट मी आस्क द क्वेश्चन सिद्धार्थ बाब एक मनीस कायद्याक धरून बसला आनी तो सांगता की हो कायदो तो म्हणटा की हो कायदो पण वास्तवा भितर तुमी अशीच चलयना अशी दुर्गादास म्हणटा तुमकां हातूंतलो खंयचो व्ह्यू चड रॅशनल दिसता More than that, now I'll give you one example. हय मुस्लीम विमेन्स मेंटेनन्साचो एकदा प्रश्न आयिल्लो आणि जेन्ना ती शाहबानू केस चालू आसली तेन्ना राजीव गांधीन एक कायदो काडलो मुस्लीम विमेन्स प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स ॲक्ट म्हणून हय तातूंत मुस्लीम वुमनाक कशें प्रोटेक्शन करपाचें आनी तिका रस्त्यार उडोवपाचें हें प्रोविजन आशिल्लें. आतां हाका जर तुमी कायदो म्हणटले जाल्यार गूड लक टू यू. कायदो केलो म्हणून जालो ना. कायदो तो विल इट सर्व द पर्पज. आज आतां आमी हे डिबेट आतां कित्याक लागून केला हे 5 वर्साच्या हिस्ट्री खातीर हाका लागून इम्पॉर्टंट हो एक मुद्दो आसा. 5 वर्सां लिमीट करून हिस्ट्री वेदर इट इज गोइंग टू बेनिफीट द कॉज ऑफ असेंब्लीचो फायदो जातलो काय नुकसान जातलो. ऑब्वियस आन्सर इज नुकसान जातले. क्वॉलिटी ऑफ डिस्कशन वील कम डावन. डेटा कसो आसचो ना, इफेक्टीव डिस्कशन जावचें ना, मिनिंगफूल डिस्कशन जावचें ना. सो देरफोर are you doing it by making amendment to the law? Answer is yes, but then is that law rational and in consonance with the object that is to be achieved? Answer is obvious no. ओके सावळबा तुम्ही जेन्ना हे दोन्ही पॉइंट ऑफ व्यू आपयता एक वटेच्यान सांगता की दिस इज द रिटर्न वर्ड एक वटेच्यान तो सांगता दीज आर दी एक्च्युअल एक्शन्स म्हणून तुमकां हातूंतली खंयची गजाल चड वास्तवीक दिसता? नाही विधानसभेचे काम ती डेट ठरता पळय हे BSc कडे बसतना ते कॅबिनेट ठरयता म्हणजे CM ठरयता आणि सीएमान तो प्रपोजल मांडलो की ना कॅबिनेट अप्रूव्ह करतात न्ही थंय BSc येत ना. त्यामुळे जर जेन्ना तुमी तेंच्यांनी 4 दीस हें केलो ते 5 दीस कित्याक करूंक ना शुक्रार कित्याक अवॉयड केलो फूड हॅव बीन डन न्ही. वॉट इज देअर टू हायड? देअर नथिंग टू हायड. गव्हर्मेंट इज व्हेरी ओपन and BJP government I don't think that they will be having anything hidden agenda about that. They should have increased one day. Even now, yesterday I heard Mr. Vijay Sarve saying that you start assembly from Mangalore start kar, sugar this game on private member base. This is a good proposal, I think. Government should accept that. Okay. Last final ek Durgadas very quickly on 2 counts. Number 1, do you think this 5-year thing should be withdrawn and private members they should be included in this session itself? 100%. कित्याक म्हणटा हांव बरें हे आतां इश्यूचें राजकारण नाका. हांगा 39 आमदार स्पीकर सोडून तांकां तांचो हक्क मेळपाक जाय. तांचे मतदारसंघातले रिप्रेझेंट करपाक मेळपाक जाय. प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणटा तो तांचो हक मेंबरांचो हक ते तांकां मेळूंक जाय आनी इन्फॉर्मेशनां मेळूंक जाय. ओके. आनी एकूच मिनीट बाब आमच्या इश्टान सांगले की बिझनेस एडवायझरी कमिटी सगळे ठरयता आनी हें करता म्हणून. आय विल गिव अ क्लासीक एक्झाम्पल. बिफोर इलेक्शन that illegal structure authorization bill was brought in. कॅबिनेट घेतली रातची 2 कॅबिनेट घेऊन खंयच्यान ती हाऊसान 4 पास केल्या कोणाकूच कळूना. थँक गॉड तो बाप मुद्दो कितें? गव्हर्नर जो आशिल्लो मुद्दो कितें? श्रीधरन पिल्लय हय. तो सत्यपाल मलिका भशेन एग्रेसिव्ह न्ही जाल्यार सुद्दां ताणें मातशी आपली तकली वापरली आनी रिजेक्ट केले. Now I'm just giving an example that bill was not even brought to business advisory committee. ओके यतीश बाब तुमकां ह्यो ज्यो 2 मागणी आहात व्हेरी स्पेसिफीक प्रायवेट मेंबर्स डे इन्क्लूड करचो आणि ही 5 वर्सांची मर्यादा ती काडची नाशिल ती कोफुसांव करची न्ही. ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर तुमकां कितें दिसता? As far as his instance is concerned, he be subject to proof. I don't know. ओके Now number 2, he be Yeah. subject to proof. That's Okay. what I said. Yeah. कित्याक ते कितें उलयलें बरें, म्हणटा बरें. नंबर Yeah. 2 Yes. नंबर 2 तो लास्टाक म्हणपाक लागलो की राजकारण नाका म्हणून मागीर तें वदोळच्यान राजकारणूच चलतालें तें. आय एम टेलिंग यू जेन्ना असेंब्ली लेजिस्लेचर सेक्रेटरी जेन्ना अशें एक डायरेक्शन इश्यू जाता आणि यू हॅव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ एक्झिस्टिंग म्हणून हांवें तुका रूल 37-21 दोनदा वाचली. थंय सांगता नो क्वेश्चन्स पर्टेनिंग टू पास्ट हिस्ट्री. ते ब्लँकेट आहा ते नो क्वेश्चन्स म्हणून. पूण this is trying to limit it to 5 years as can be read, but I can tell you even when it was existing like this in terms of rule 37-21 I can tell you that ज्वलंत question issues जे असता पळय ते अल्टिमेटली प्रोसिजरा प्रमाणे पात्र जर आसा जाल्यार येतलेच न्ही असेंब्लीन टेकअप जातलेच न्ही. ना एक मिनट लेट मी ओनली पॉइंट आउट त्या 37चेर कोणूच उलयना.
हांव दाखयता तुमकां 37 एक्झिस्टिंग आहा म्हणून 37-21 ताचेर कोण उलयना. ओके हांव ताका तू म्हणटा की फक्त ज्वलंत विषय जर आयले जाल्यार सुद्धा ते चर्चेक घेवपाक मेळटा. अरे हांव तुका म्हणटा हय. कितें जे 37-21 आसा ते कितें म्हणटा Okay. नो इश्यू ऑफ But पास्ट no, no, हिस्ट्री. that is not what I'm asking. इतले आसून Yatish, I'm asking ऐक, ऐक, ज्वलंत issue 30 जर आसात, ना, ना, ऐक, ते ऐक, चर्चेक ऐक, घेवपाक ऐक, मेळटले. ऐक, आय एम जस्ट ट्रायंग टू रिझन द लॉ. हय. 37-21 जे आसा ते कितें हय. म्हणटा नो इश्यू पर्टेनिंग टू पास्ट हिस्ट्री. हय. पूण अरे Firstly वाच मरे history. 21 वाचत हय, आसतना पूण उलयता. कोणता clear ना, म्हणून हांव तुका firstly सांगता history. ह्याच्या Past इतले इश्यू असेंब्लीन येना. बरें Past बरें history यतीश, म्हणटा hold on, तरी hold on, येना. hold on, hold on. यतीश सिंपल तू म्हणटा की हे आसून सुद्धा ज्वलंत इश्यू जर आयले जाल्यार चर्चेक अरे घेवपाक मेळटले. पळय No, no, न्ही, no, I'm अरे not asking तू that. पळय मरे But कायदो I'm पळय. not asking that. अरे I am स्पीकर saying- स्पीकर नो नो यतीश आय एम आस्किंग अ व्हेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन की हे 5 वर्साचे जरी हाडलें तरीकय जर ज्वलंत इश्यू आसात जाल्यार चर्चेक घेवपाक ऑब्वियसली मेळटले. ज्वलंत आणि रेलेव्हंट इश्यूज जे आसा ते ते चर्चेक असेंब्लीन घेवपाक डिस्कस मेळटले. करपाक असेंब्लीच फोरम. बरें. लोकांचो बरें. फोरम म्हणटा ती हांव- असेंब्ली. म्हणजे I'm- सो जे कितें आसा हे हय. डायरेक्शन इट इज एज पर लॉ. Okay. दॅट मे बी टू Okay. स्ट्रीमलाइन द Okay. लेजिस्लेटिव्ह Okay. प्रोसिजर. Okay.